देसाई यांच्याकडे फुल मिटिंग सोंपल्यानंतर डिस्कशन झाले आणि त्यांच्यानी आमचे सगळे पॉईंट्स डिस्कस केला म्हणून असे सांगले त्यांच्यानी, पण डेफिनेट आन्सर आमकां काय त्यांच्यानी दिवंक ना. ते म्हणून लागले आमचे खूपशे इश्यूज त्यांच्यानी डिस्कस केला ऑन लेंथ, त्यांच्यानी सगळे इश्यूज डिस्कस केला म्हटले, पण थोडे इश्यूज ते म्हणटा की अजून त्याचे डिस्कशन जावंक जाय म्हणटा. सो आम्ही म्हटलं असे कशी तुम्ही करता, बिकॉज लोक सकाळच्यान हांगासर इतलो त्रास करून हांगासर बसता, आमी इतली बायलां सगळी गांवांसून आपल्या ल्हान भुरग्यांक सोडून हांगासर बसता. सो कितें तरी तुमी एक टेम्पररी इंटरीम ऑर्डर तेंच्यांनी पास करूंक जाय आसली आयच्या दिसाक, पण तेंच्यांनी आमकां कांयच अशें पॉझिटिव्ह काय कितें आसा डिस्कशनचे पॉयंट्स असले ते कांयच सांगलेले ना. आमी तांकां एक फायनली सांगले की तुम्ही जे 24 तासाच्या भितर मिटिंगचे मिनिट्स आसा ते त्यांच्या वेबसायटीचेर तेंच्यांनी अपलोड करूंक जाय. सो आमकां नेक्स्ट कोर्स ऑफ जे एक्शन आसा ती घेवपाक मेळटली. सो ह्या पॉयंटाचेर एक मातशें एग्रीमेंट जाल्लेलें आसा की त्यांनी फाल्यां म्हटल्यार मिटिंगचे मिनिट्स अपलोड करतले म्हणून. आनी सेकंडली तेंच्या बेगीनूच दुसरे जे पॉयंट्स आसा तेजेर ते पॉयंट्स आसा तेजेर डिस्कशन ते घेतलें म्हणून सांगता. पण एक गजाल हांव सांगपाक सोदता सरकाराक, आनी ही जी एनवायरमेंट मिनिस्ट्री जी आसा चीफ मिनिस्टरा कडेन, बाकीचे जे मिनिस्टर जे इन्वॉल्व आसा तांकां सांगपाक सोदता, जे 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 अधिकारी जे इन्वॉल्व आसा ह्या हितून, जे तुमकां तुमची प्रेशरा खातीर जे लोकांक न्याय दिवपाक वेळ काडटा, हे आंदोलन एक दुसऱ्या स्टेजीचेर पावलेलें आसा. आनी हांव सगळ्या अधिकाऱ्यांक सांगता की हे 17 तारीख हांव तुमकां लास्ट एक गजाल सांगता की 17 तारीख तुमकां लास्ट डेडलायन दिता. जाल्यार हे जन आंदोलन 18 जून जो आसा हे जन आंदोलन मोठ्या प्रमाणात जातले. क्रांती दिन आसा तेजे एक रिव्हॉल्युशनरी डे जाल्लो आसा 18 जून 1946 हेतून एक रिव्हॉल्युशन क्रिएट केल्लेले पोर्तुगीजांच्या अन्यायापासून मुक्ती मेळपा खातीर. आणि हे जे अन्याय प्रेझेंटली चल्लेले आसा हे लोकांचे बारीक लोकांचे गांवागांवांत जे तरेन डिस्ट्रक्शन चलता, तुमी आमचे दोंगर कापता, शेतां नाश करता, खंयसर लेक सेटलमेंटान घालता तुमी, हे जे काम तुमी जे करता ताका सगळे गांवागांवांतले लोक विरोध करता. आनी सगळ्या गोंयकारांक म्हणटा हांव उठा. हो 18 जून आसा त्या दिवसा ह्या सरकाराक खरी पावर, खरो क्रांती आमी दाखोवंक दिवंक जाय. सो 17 तारीख आमकां जर जाय तशें हें मेळना, न्याय मेळना, तर 18 जून हो एक दुसरो क्रांतीचो दीस आसतलो. हे लक्षात धरून घे सगळ्या जे अधिकारी आसा ते प्रेशरान काम करता तेंचेर. आता तुम्ही ऐका, ही आमची जी आई आसा ती सांगतली तुमकां ती कितें त्रास जाता ते आमच्या लोकांक. येता ते 18 तारखेक तुम्ही आमकां सगळे बाबा सपोर्ट करा. तेन्ना कितें जाता ते तुम्ही सगळे जाण लावान आमकां सपोर्ट दिया आनी कितें करा. आमच्यान सोसून नजो आतां आमकां सोसून वाद येयलो. कित्याक ते तुमी आतां करा. 18 तारखेक येता ती जुनाची, कित्याक ते मागीर तुमी आसा न्हू सादाक आमच्या तें तुमकां आहा खबर सगळें कितें करूंक जाय तें मागीर तुमी करा. आमचे कडेन आतां जायना, आमी आतां सपाट येयली. आज ही जी एनवायरनमेंट इम्पॅक्ट असेसमेंट ऑथॉरिटी आज 3-4 वरां बसून तांणी डिस्कस केला. तांचे मुखार एकूच मुद्दो आसलो की ह्या प्रोजेक्टाक एनवायरनमेंट क्लियरन्स जाय ऑर नाका. आनी हो प्रश्न इतलो सादो आसा की आतां हें वॉक काय हें पुस्तक हें सांगपाक चड टायम नाका, हें सांगपाक 5 मिनटां सुद्दां नाकात. हें कोणी पळयल्यार सांगपाक शकता की हें वॉक. तेच भशेन ह्या प्रोजेक्टाक इसी जाय हे कोणाच्यान एक सादे मनशान सुद्दां हो प्रोजेक्ट पळयलो जाल्यार कळटा की हाका बाबा एनवायरनमेंट स्टडी जायूच.
पूण आयज ही ऑथॉरिटी 3.5 ते 4 वरां म्हाका खबर ना बसली आनी तांकां हे डिसायड करूंक जायना की ह्या प्रोजेक्टाक इसी जाय वा नाका. हाजे वयल्यान हें स्पश्ट जाता की सरकार ह्या ऑथॉरिटीचेर दबाव घालता लोधाचे फेवरान आनी लोकांचे विरुद्ध. सो हे आयज हे गव्हर्नमेंट डिपार्टमेंट सगळे हे सरकारान शून्य करून उडयल्या, कायदे सगळे शून्य करून उडयल्या आनी हो लोधाचो जो प्रकल्प आसा हाजे भितर जे लोकांनी आज सकाळी 90 पानांचे जे सबमिशन केलां तातूंत सगळे डिटेल जाल्यात हो प्रोजेक्ट कितें करून इलिगल आसा. सो ह्या सरकाराक हे डिसिजन घेवपाक म्हाका दिसता 15 मिनटां सुद्दां नाकाल्ली, पूण सरकारान आयज डिसिजन घेवंक ना. ते सांगतात की आमी थोडे ताजेर उलयले, ताजेर खूब डिस्कशन जाली, पूण आमकां समजना हे डिस्कशन कित्याक करूंक जाय. फक्त एकूच कारण आसपाक शकता की ते लोधाक ह्या आमी जे लोकांनी जे रापण घाल्या तातूंतल्यान भायर काडपाक सरकार कसलोय तरी उपाय सोदता. तांकां साल्वार करपाक, लोधाक साल्वार करपाक, हे लोकांचे जे एजिटेशन आसा तातूंतल्यान भायर काडपाक सरकार एक खंयची तरी वाट सोदता. हे जे सरकार करूंक सोदता हे सामके कायद्याचे विरुद्ध, लोकहिताचे विरुद्ध हे स्पश्ट आसा. आनी खरेंच पुर्तुगेजान जे आमचेर जे अत्याचार केल्ले ताज्या की हे 100 पाटी वायट अत्याचार आयज चालू आसा. आमी सरकाराक आनी टायम दिवपाक शकनात. गरज आसा सगळ्यांनी जे आईन सांगला ते भशेन 18 तारखेक आमकां न्याय मेळना, कारापूरचे लोकांक 18 तारीख पर्यंत न्याय मेळना जाल्यार सगळे गोंयकारांनी भायर सरून 18 तारीख 80 वर्सां जाली क्रांती जावन, ते 80 वर्सांनी आयज परत 18 तारखेक व्हडली क्रांती जावपा पडटली आनी हो प्रकल्प बंद करपाक हो सगळे लोकांनी मेळून हो हे जे कार्य आसा ते हे बरे भशेन चुकोवपा पडटले. धन्यवाद. सकाळच्यान तुम्ही पयला आसतले कारापूरचे लोक आसा आनी परत सांगून आमकां तरी येयलो बेजार. कित्याक आतां बसून जेन्ना डायरेक्टरा कडेन गेल्ले आमी सगळे थंय बसून आमचे लोक हांगा सगळे बसून आसा, वायट दिसता की सरकाराक मातूय पडलेले ना. जेन्ना लोक जमनीर बसता कोणाक तरी तेंच्यांनी धाडपाक जाय आसलो बाबा लोकांक बसनाका आमी कित्याक ते सुटावो करुया म्हणून, पण ते कांयच जायना. दुसरे वाटेन तेंची मिटींग भरपूर वगत चल्ली, ऑलमोस्ट 7 जाली मिटींग सोंपता म्हटल्यार. आनी 7 जावन आमी तेका विचारपाक गेले, हांगा सगळ्यांक विचारपाक गेले की बाबा जाला कितें जो मिटिंगेचो फायनल तोडगो कितें येयला. तो एक उतरान बसून कितें येयला तें सांगपाक रेडी ना. तो म्हणटा फक्त जे मिटिंगेचे मिनिट्स आसा ते आमी अपलोड करतले. केन्ना करतले तेका विचारले 4, 5 दीस, 6 दीस कितले दीस लागतले. ना थोडे दीस लागतले, कितले दीस ना. मागीर तेन्ना रिक्वेस्ट केलो, परत तेका सांगले, तेन्ना म्हणटा तो फाल्यां पर्यंत घालता म्हणून. पळोवया फाल्यां घालता काय ना ते. दुसरे आयज मिनिट्स कितें येयले जावं तेजेर कितें स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट वचून काडपाक आयज ऑफिसर भियाला. आतां कोणाक भियाला? आमी पळयता की हे जे गव्हर्नमेंट सर्वंट आसा, गव्हर्नमेंट ऑफिसर आसा, हे कित्याक लागून अशें करता. तेंचे तोंडां पळयल्यार हांव तो सामको आबूज जाल्लो, सामको थंड म्हटल्यार कांयच ना, आपूण हें करूंक शकना, आपूण तें घालूंक शकना. ताका सिंपल विचारलें, जशी हांवें कंप्लेन केल्या ते कंप्लेनीचे सायड इन्स्पेक्शन वचोन म्हाका पळोवपाक जाय. थंय वायल्ड जो हनीबी स्पिसीज आसा, हांवें एक सायंटिस्टान म्हाका डिटेल धाडली तेजी, आनी तितून म्हाका कळलें की ती वायल्ड स्पिसीज एनडेंजर्ड आसा, ती केन्नाय वचपाक शकता. ते पासून ताका बीन एनवायरमेंट डायरेक्टर हांवें दाखयलें हें आसा म्हणून. तेन्ना तो म्हणटा ना आपूण कांय करूंक शकना, आपूण कितें आसा तें मिनिट्स घालता. तेणेन शुक्रार दीस म्हाका सांगलेलें की सायड इन्स्पेक्शनाचें कितें आसा तें आमी घालून तुमकां रिप्लाय दितले. आयज मिटींग जाली पूण तेजोय रिप्लाय तेजे कडेन ना. आपूण तें करपाक शकना, आपूण तें फुडें व्हरपाक शकना, असो जबाब जो आसा त्या डायरेक्टराचो आसा. आतां हे डायरेक्टर जाल्यार कितें? हे डायरेक्टर ह्या पपीट्स जाल्या दिल्लीकारांचे, हो प्रश्न पडटा.
कित्याक दिल्लीकरांक जाता तशी एंट्री मारता. थंय म्हाका तो म्हणटा तुवें केन्ना कंप्लेन घातल्या. तेका हांव सांगपाक सोदतां प्रेस माध्यमांतून आनी अशेंय म्हणपाक लागलो तुमी आतां प्रेसाक घेवन येता, मिडियाक घेवन येता. आतां मिडियाक घेवन येवपाचो कारण कितें आनी लोकांक घेवन येवपाचो, लोकांक सकयल बसयता, लोकांक घेवन येवपाचो कारण कितें? कित्याक 2 वर्सां जालीं तुमकां काय पडलेलें ना. आयज लोकांनी कंप्लेन घातल्या, एक्टिविस्टांनी कंप्लेन घातल्या, सगळे कंप्लेन घालून घालून फॉलोअप करता, पूण तांकां मात पडलें ना. तो जाल्यार म्हाका सांगता की तूं आतां थोडे दीस पयलू कंप्लेन घातल्या म्हणून. तेच्या पयलू आमी जे कारापूरच्या लोकां वांगडा कंटिन्युअस रावल्या. विधानसभेन जेन्ना टायम येयलो, विधानसभेन हो विशय मांडलो. हो विशय विधानसभेन घेतलो. खंय न्हिदलोलो ऑफिसर, हो डायरेक्टर खंय न्हिदलोलो? कित्याक हांकां मिनिट्स मेळना? हांकां जे विधानसभेन जे डिपार्टमेंटान, एनवायरमेंट डिपार्टमेंट आसूं, डीसीपी डिपार्टमेंट आसूं, जावं आनी डिपार्टमेंट आसूं, सगळ्यांक मिनिट्स मेळटा. हे फक्त दिल्लीकारांची फायली पास करपाक बसले हांगा आनी काय करिना. फक्त फायली पास, गोंय धापून फायली पास करता. आनी तेणें करूं ना, तो म्हणटा एनवायरमेंट करूं ना. आरे तूं खंय आसलो 2 वर्सां जावं आतां पासून? सो मोठो आतां 70 दीस जाले. खंय आसलो डायरेक्टर? सो मोठो एक्शन घेवपाक जायना, कायद्यान बरोवं ना सो मोठो एक्शन घेवपाची म्हणून हेजो व्हडलो एनवायरमेंट डॅमेज जालो तो आयज जी फोकाणां चल्ल्या सद्याक तरी, आनी हे डायरेक्टर आनी बाकीचे सगळे भितूर जाला. हो सरकार टोटल भितूर जाला. ह्या लोडा अभिनंदन, हाऊस ऑफ अभिनंदन लोडा म्हणटा पळय, हे व्हडले माफिया. हे माफिया हांगा येवन ते अशें प्रकरण केला, हितून सगळो सरकार भितूर आसा. आनी जो डीसीपी डिपार्टमेंट जेणे तांकां परमिशन दिलां आनी एनवायरमेंट डिपार्टमेंट तेचेर एक्शन घेयना, हे फोटींगपणां करता. आयज लोकांक हांगा जमनीर बसयता रात दीस, मात पडलेलें ना. तो हो जो डायरेक्टर आसा, हांव परत एकदां सांगता, मिनिट्स ऑफ मिटींग म्हाका तो सांगिना तेजेरूच कळटा. तेचो डिसिजन जो आसा तो लोकांच्या अगेन्स्ट आसतलो, लोकांच्या वांगडा आसतलो अशें तरी म्हाका दिसना. आसा जाल्यार तो कळटलो. पूण एक बींग अ इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह म्हाका हक्क दिला संविधानान, आनी दीस इज माय डेमोक्रेटीक रायट. एसेंब्लीन बसून जेन्ना हांव उलयलो तेजे मिनिट्स सगळे नोट जाता. हे तांकां अवेलेबल आसपाक जाय, तेंच्यांनी जे मोठो एक्शन घेवंक जाय ते कोण करिना. कित्याक आयज ऑफिसर जे आसा ते पपीट जाल्या, हे मिनिस्टर जे आसा तेंचे पपीट जाल्या. आनी ह्या पपीटाच्या थ्रू हो सरकार आयज चलता, ही एडमिनिस्ट्रेशन चलता. आनी ताका लागून ही सगळी वाट जाल्या. उठोन सुटोन आमकां कंप्लेनी घालच्यो पडटा. हांवें तेका ऑफिसराक सांगलें की बाबा तूं केन्ना इन्स्पेक्शन घेतलो, तेजें एक उतरान ना की बाबा आमी इन्स्पेक्शनाक येता जो कोणाक तरी धाडटा म्हणून. पण हांव अनेकदां सांगता ह्या ऑफिसराच्या अगेन्स्ट, जावं तो जो चीफ सेक्रेटरी आसूं तेच्या अगेन्स्ट कंप्लेन करपाक, बाकीचे खंयचे डिपार्टमेंट सगळ्यांक कंप्लेन करता. कित्याक तांकां आयज इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्हाक सायड इन्स्पेक्शन करपाक दिवंक सोदिना. ते लोकांकूय दिवंक ना. तेंचे अजून पर्यंत येयला, कोण तरी येयला थंय येवन इन्स्पेक्शन केलें सांगा, कोणाक येवंक ना. हेच्या पयलू सेम सिनारियो जाल्लो करमय गांवांत. एकदां बसून डीसीपी डिपार्टमेंट जावं बाकीचे डिपार्टमेंट इन्स्पेक्शन करूंक येवंक ना. तेन्ना आमकां हांगा रावन डिमांड करचो पडलो आनी ते टायमार तांकां थंय येवन इन्स्पेक्शन करचें पडलें. असले एक कामचोर ऑफिसर जाल्ले आसा. हांव परत एलेज करता, कामचोर ऑफिसर जाल्या. आनी हांकां अशेंच करून लोकांच्या प्रेशराचेरूच हांकां व्हरचें पडटालें थंय. तांकां अशी तांकां चल्ला की सगळ्यांची पोटां भरल्या सद्याक, आनी त्या भरल्या पोटांचेर आयज ही गत चल्ल्या हांगा. थंय तो उलोवन दाखयता पळय, हेजेर इतलेंच कळटा हे सगळे भितूर आसा. आनी ना नाल्यार तेंच्यांनी हेजेर एक्शन घेवची. जशें 18 जुनाक जो आमचे कारापूरकारांनी हे मागलेलो आसा की 18 जुना पर्यंत तुमी आमकां हेजेर एक्शन घेयना, नाल्यार गोंयकारांनी संघटीत जावचें पडटलें. एक मोठें आंदोलन, जो क्रांतीचो आवाज म्हणटा पळय, हो परत दाखोवचो पडटलो. कित्याक हांकां मस्ती मारल्या. कोणाक पडलेलें ना, हांकां पडलेलें आसलें नाल्यार हांगा येतले आसले. आनी हे समज ना नाल्यार गोंयकार उठोया आनी हांकां कितें आसा तो धडो शिकोया. बाब दोतोर स्वप्नील सालेलकर हांणी जे प्रोटेस्ट जे लीड करता हांणी एक उलो दिला गोंयकारांक. आनी म्हाका दिसता कारापूर लोकांचे कमिटमेंट जर आमी पळय, आज 72 दीस जाले ते आपल्या हक्काक लागून लढटा. गेल्ल्या शुक्रारा सगळे आमच्यो जाणटी महिला, आमच्या आवयो भयणी हांगा आयिल्ल्यो हक मागपाक. पूण ह्या एनवायरमेंट डायरेक्टरान तांकां सांगलें की सोमारा आपूण मिटींग घेता आनी कितें तें डिसिजन तुमकां दिता. आतां सकाळच्यान ती हांगा वाट पळयतात, पूण कांयच डिसिजन आतां सोल्युशन ना. जो दोतोरान उलो मारला, म्हाका दिसता प्रत्येक गोंयकारान 17 तारीख मेरेन जर तर हे डिसिजन येना जाल्यार 18 तारखेक 18 जुनाक क्रांती दिसाक एक मोठें आंदोलन पणजे आझाद मैदानाचेर जावचें पडटलें.
जे आंदोलन गोंयकाराचें आसतलें. ह्या लोकशायेन लोकांच्या हिताक लागून लोकांना झुजचें पडटलें. कित्याक हो दोतोर प्रमोद सावंताचो सरकार आतां कांयच आयकूं येना. हाचे कान बंद, दोळे बंद. सो म्हाका दिसता दोनूय स्पीकर न्ही ते सगळें गेला. ह्या प्रमोद सावंताचे स्वता दोतोर असून ताका कांयच आयकूं येना. सो सगळ्या गोंयकारा कडेन मागता, आज हांगा आम आदमी पक्षाचे अध्यक्ष रेव्होल्युशनरी गोवनाचो आमदारूय आशिल्लो. सो म्हाका दिसता सगळे हांगा पॉलिटिकल बॅरियर सायडीन दवरून गोंयकार म्हणून आमी कारापूर लोकां बरोबर रावया आनी 18 जुनाक सगळे गोंयकार पणजे येवन तांकां तेंको दिवया. आज गोंयांत वातावरण कितें आसा सगळ्यांक खबर आसा. गोंयभर गोंयकार आपले शेतां, आपले दोंगर, आपल्यो न्हंयो, आपले गांवपण वाचोवपाक भायर सरिल्ले आसा. अशा वातावरणान ह्या भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराचें कर्तव्य कितें आशिल्लें? तांचें कर्तव्य आशिल्लें की जे 39A सारखे सेक्शनाच्या अंडर कन्वर्शन बंद करूंक जाय आशिल्लें. मेगा प्रोजेक्ट जे आसा तांचे अप्रुवल बंद करूंक जाय आशिल्लें. पूण ह्या सरकारान केलें कितें? ह्या सरकारान म्हणजे गोंयकारांक अशें फकाणां केल्ल्या भशेन गोंयच्या इतिहासांच्या सगळ्या व्हडल्या मेगा प्रोजेक्टाक अप्रुवल दिला. 2000 घरांचो हो मेगा प्रोजेक्ट हो कारापूर गांव नाश करपाचो आसा. 3,500-4 हजार लोकांच्या गोंयकाराच्या गांवांत 10-12 हजार तुमी भायल्या लोकांक हाडून बसोवपाक सोदता. थंय पर्यावरण नाश करूंक सोदता. तुमचो उद्देश कितें आसा? सो आमी हाचो निशेध करता. कित्याक इवन हे सगळे पॉयंट सुद्दां काडले जाल्यार लिगली सुद्दां हो इतलो बेकायदेशीर आसा. आनी गांवाच्या लोकांक सगळ्यांक तांकां सगळी म्हायती दिल्ली आसा. येदो व्हडलो जेन्ना प्रोजेक्ट आसा 20,000 स्क्वेअर मिटरापेक्षा चड बिल्ट अप एरिया आसतकूच ताका एनवायरमेंटल क्लियरन्स जायच आसता. हो कितले 1.5-2 लाख बिल्ट अप स्क्वेअर मिटर आसतलो कमीच कमी इतली घरां बांदता ते. टाउनशीप सुद्दां तुमी जर हाजो क्रायटेरिया पळयलो जाल्यार 5 लाख स्क्वेअर मिटर पेक्षा चड तुमी जर लँड हे केलो ताका सुद्दां एनवायरमेंट क्लियरन्स लागता. आनी जशें बाब अभिजितान सांगलें, हे वकलं काय हे पुस्तक सांगपाक टायम लागना. दीस क्रायटेरिया आर व्हेरी ओपन अँड शट. आज हो डिसिजन ह्या डिपार्टमेंटान घेवंक जाय आशिल्लें पूण तांचेर हो प्रेशर आयिल्लो आसा. पूण ह्या डिपार्टमेंटाच्या आनी सगळ्या डिपार्टमेंट जे आज फेल जाल्ले आसा तांच्या ऑफिसरांक हांव सांगूंक सोदतां की फाल्यां 2027 सरकार बदलतलें, मंत्री बदलतले, पूण त्या फायलीचेर सायन तुमची आसतली. तुमी सांबाळून रावात. आज तुमी कितें डिसिजन घेता, खंयच्या पेपराचेर सायन करता, खंयच्या फायलीचेर कितें बरयता तें तुमी सांबाळून बरयात. कित्याक तुमकां हाचें उत्तर दिवचें पडटलें. इतलेंच सांगून हांव म्हजी 2 उतरां सोंपयता आनी सगळ्या गोंयकारांक हांव मागतां की 18 तारखेक क्रांती दिसा ज्या आंदोलनाचेर ताणें उलो दिल्लो आसा सगळ्या गोंयकारांक हाजो पाठिंबा दिवचो. देव बरें करूं. आमचं गाव, आमची शेतां, आमचे डोंगर, गोंय कोणाचे? गोंय कोणाचे? We want आमचा डोंगर सगळं कापून सगळं काबार करून दवरला. आमकां कान्ना कुन्ना सगळे खाताली ती आमचे काय दवरना सगळे करून. आनी आमच्या गांवाच्या कोणाकूच आमकां कांयच सांगोंक ना. कितें आमकां ना सांगता शिवाय नुस्ती काडून काडली आनी आमकां आमची 4 वर्सां सुमार आमची कुळां आसा. कुळाकूय आमकां कांयच सांगोंक ना. आमी कितें करपाचें? आनी सरकार हो कसलो हो सरकार हो आमकां गोंयकारांक आमकां गरिबांक आमकां रस्त्यार उडोवपाक सोदता आनी आमी कितें खावपाचें? आज जी मिटींग जाली अपेक्षा आसलेली की आयज एक डिसिजन जातलें. त्या अपेक्षेन सगळीं जाणां येयलेलीं आयज. बट काही डॉक्युमेंट्स जे तांकां मेळ्ळा तांकां आनीक टायम जाय डिस्कशन करपाक. तांची ती 3 मेंबर्स कमिटी आसा तांच्यांनी आमचे कडेन टायम मागला आनी एश्युरन्स दिला की वेनसडे थर्सडे म्हणल्यार मिनिट्स अपलोड करतले. आमी तांकां विचारलें की आयचे मिनिट्स तरी आमकां सांगात. बट ते सांगपाक तयार ना कित्याक जो पर्यंत चेअरमॅनाची सायन जायना तो पर्यंत आपूण डिस्क्लोज करूं शकना. आमी तांकां 1-2 दिसां भितर मिनिट्स अपलोड कर म्हटल्यार ते मिनिट्स अपलोड केल्या नंतर तांची आनी एक मिटींग जातली. सो होपफुली आमी जे फॅक्ट्स आनी डिटेल्स दिल्या ताचेर डिसिजन आमच्या फेवरान येवंक जाय अशें आमकां दिसता. बट हॅविंग सेड दॅट आमी खंयसरूच आमच्या आंदोलनाची जी ग्रेविटी आसा ती कमी करचे ना. आनी जशें आतां आमचे आजीन सांगलें किंवा डॉक्टर सप्निलान सांगलें की अख्ख्या गोंयच्या लोकांक आमी रिक्वेस्ट करता आनी उलो मारता हे आतां आंदोलन कारापूरकारांचेर रावूं ना, हें गोंयचें आंदोलन जालां. सो तुमी हितूर सहभागी जायात
आनी खरी क्रांती आयज गोंयांक जाय पळय खरी क्रांती कितें त्या सरकाराक दाखोवन दिवया हांव मिडिया लागीं मागता की तुमी सकाळच्यान आमकां सपोर्ट केला त्या बद्दल खरेंच तुमचे धन्यवाद थँक्यू We want justice! We want justice! गाव कोणाचे? गोंय कोणाचे गोंय कोणाचे आमची सदा आमची बडा आमचे काजी आमचं गाव आमची बडा गोंय कोणाचे गोंय कोणाचे गोंय कोणाचे तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर